तुयेची इलेक्ट्रॉनिक सिटी आणि चिमला आयटी पार्काक 5 वर्सां तरी वतली। गोंयकार आयटी इंजिनियर आणि ग्रॅज्युएट भुरग्यांचेर कामधंद्याक भायर वचपाची पाळी येवची न्ही म्हूण 5 वर्सां भितर गोंयांत आयटी पार्क आणि इलेक्ट्रॉनिक सिटी उबी करतले। मुख्यमंत्री पार्सेकार विधानसभेत उलयलो। आमदार नरेश सावळान प्रस्न काडिल्लो। तुयें इलेक्ट्रॉनिक सिटीचे जमीन संपादन, रस्ते सारकेले गजालीचे टेंडर आणि बाकीच्यो गजाली खंय सुरू आसात। इलेक्ट्रॉनिक सिटी जी तुवेंची आसा थंय आमी केवळ जागा आयडेंटिफाय केली इतलेच ना, थंय पावरान खंय आपले सबस्टेशन घालप, पावर इज वर्किंग ओवर इट, पावरान आपलो एस्टिमेटूय दिला, एप्रुवलाक आयला। PWDन थंय पायपलायन व्हरपा खातीर कितें करूंक जाय त्यो गजाली जाल्ली आसात। थंय PWDचो रस्तो टेंडर सुद्दां जालो, स्वतंत्र रस्तो, आनी रस्त्याचें कामूय सुरू जाल्लें आसा। स्पीकर सर, आतां जागा आमी दोनूय ठिकाणी तयार करतात आणि त्या जागाचेर जर बरी इंडस्ट्रीज येवंक जाय जाल्यार वी नीड टू हॅव गुड IT पॉलिसी इन प्लेस। आमी IT पॉलिसी म्हाका दिसता एक म्हयन्याभरांत फायनल पॉलिसी आमची जातली। जी तुम्ही IT इंडस्ट्रीज गोंयांत येता म्हणटा करता केन्ना पर्यंत येतली? आमचे भुरगे जे भायर गेल्ले आसात ते येवंक जाय, ना जाल्यार स्थिती अशी जाल्या स्पीकर सर, शिकलेलो प्रत्येक जाण भायर वता आणि त्यामुळे जणू कितें ब्रेन ड्रेन जाता हातूंतसून अशें दिसता। आणि गव्हर्मेंट लेट जाला ही गजाल खरी, फाटल्या 15-20 वर्सांनी ही गोष्ट जावंक जाय आसली, पूण बेटर लेट दॅन नेवर। उशिरा सुरू जाता म्हणून आमी ताका गती जास्त दिल्ली आसा आणि खात्री आसा की फुडल्या 5 वर्सांत हे दोनूय प्रोजेक्ट हे गोंयचे चित्र बदलतले। स्पीकर सर, सरकारान सहकार मळावेल्या व्यवहाराचेर आपलो शेक दवरूंक सहकार कायद्यांत दुरुस्ती करपाचें थारायलां। सुचयल्ले दुरुस्ते प्रमाण एका व्यक्तीक 2 परस चड सहकारी संस्थांचे संचालक पदार रावंक मेळचो ना। संस्थेन वेळेर खात्याचें ऑडिट केलें ना जाल्यार रजिस्ट्रार ऑडिटर नेमतलो। संस्थेक लुकसाणांत घालपी संचालकाची मालमत्ता सरळ जप्त करपाची तरतूद विधेयक दुरुस्तेंत सुचयल्या। दुरुस्ती विधेयक सरकारान बुधवारा विधानसभेत मांडलें। बीजेपी सरकार वर्सां सोंपता तशी सहकार कायद्यात सरकार एक नेम दुरुस्ती करीत आसा। एका मनशाक 10 वर्सां वयर सहकारी संस्थेच्या अध्यक्षपदार रावपाक मेळचें न्ही म्हूण ह्या सरकारान सहकार कायद्यात दुरुस्ती केल्ली। चालू विधानसभा अधिवेशनात सरकारान ह्या कायद्यात आनीक कांय दुरुस्त्यो हाडल्यात। एका व्यक्तीक एका परस चड एपेक्स वा फेडरल वा बाकीच्या संस्थेच्या 2 परस चड संस्थांचेर संचालक मंडळाचेर रावंक मेळचो ना। एका व्यक्तीक 10 वर्सां वयर संस्थेच्या अध्यक्षपदार रावंक मेळचें ना हो कायदो ह्या पयलींच चालीक लायला। ताकाच जोडून सरकारान दुरुस्ती हाडल्या। जर संस्थेचो अध्यक्ष 10 वर्सांचो कार्यकाळ सोंपच्या पयलीं राजिनामो दिता, अविस्वास थारावान पडटा वा संस्थेचेर प्रशासक नेमलो जाल्यार ताची 10 वर्सां पुराय जाली अशें गृहीत धरप। ताका अध्यक्षपदाची फुडली वेंचणूक लडोवंक मेळची ना। संस्थांचे रजिस्ट्रेशनाचे डीम्स रेफ्युजल कलम काडून उडयला। संस्थेन दिल्ल्या वेळेत आपले ऑडिट केले ना जाल्यार रजिस्ट्रार ऑडिटर घालतलो। खंयच्याय संचालकाक लागून संस्थेचे लुकसाण जाल्यार वा त्या संचालकान कायद्या भायर खर्च केल्यार रजिस्ट्रार त्या संचालकाची मालमत्ता जप्त करपाक शकता। फुडल्या 2 दिसांच्या कामकाजात हे दुरुस्ती विधेयक सरकार पास करून घेतलो। या विधेयका बरोबर सरकाराचे गॅरंटीची मर्यादा 800 कोटी वेल्यान 1,500 कोटी करपी गोवा स्टेट गॅरंटीज दुरुस्ती विधेयकय सरकारान विधानसभेत मांडला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। केरी तेरेखोल न्हंयत बेकायदेशीर रेंव काडपी कामगार आनी नुस्तेकारांचें पेटलें। रेंवकार नुस्तेकारांनी घाल्ली जाळी काडटात, पिड्ड्यार करतात म्हूण नुस्तेकार चाळवले। रेंवेक लागून नुस्तेकारांचो धंदो बुडटा। फाटले कितलेशेच दीस अशेंच चल्लां। बुधवारा नुस्तेकारांचे पाशेंच पेड्ड्यार जालें। निमणे काडिल्ली रेंव नुस्तेकारांनी कामगारांक परत न्हंयत वचपाक लायली। रेंव काडप बंद करचें म्हूण नुस्तेकार मागतात। परंपराचो धंदो आसा, कितलेशेच पिडये गेल्लेले आसा आमच्या धंद्यात आणि हे आमकां रेंवकार अजिबात ह्या कॅरच करना आसा। आमची काटाय अशे गावात तसे इजवस्त केल्लेले आसा। हे पळय, त्याचे आमी काय निर्णय घेवपाचो तो सांग तुम्ही। आता ह्या आमकां रेंवकारांनी सामके रस्त्यार उडयल्ले आहात। आमकां धंदो करूंक थंय दिनात ना। येतात रेंव काडटात, घेवन वयतात आणि हे काटाळे आमचे अशे पिंजतात। आमी कोणाक म्हणल्यार हाडपाचे? हे रेंवकार आपली दादागिरी करतात आणि थंय रेंव काडटात।
आमकां थंय नुस्त्याकय मेळना ना काय कितकीशी वर्सां जाली आमी धंदो करतो हा आता आमी फॅमिलीक आमी पोसतो फॅमिलीक ह्या धंद्यात आनी वयतलो खंय आमी हेचेर सरकारान कांयतरी करूचा. धंदो चालू आसा त्या वखदार आमची अशी परिस्थिती इल्ली आसा की रेंवकार आसात पळय ते आमचे जिना मुश्कील केला. आमी रेंवकारांक खूब भाशेन सांगला की आमचे माग जे घालतात पळय परंपराच्या जाग्यार थंय येवन काडू नाकात तुमी कित्याक आमचे पोट बंद जाता आनी आमची इतली परिस्थिती कठीण इल्ल्या त्या वखदार आमी आतां कोणा कडेन वयचे हां त्या वखदार हेचेर कांयतरी गव्हर्मेंटान हेचेर कांयतरी बघूच न्हू ताबडतोब हेचेर कांयतरी विलास करूचो कित्याक आमचो 3 म्हयन्याचो धंदो आसता आमचो वर्साचे 12 म्हयने धंदो न्हू हां हे सगळे आमचे काटे आम्ही उडयले तेंच्यांनी पिनलेले ते आमी उडयले. मुक्त गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री भाऊ बांदोडकराची आज 42वी पुण्यतिथ. ते निमतान मिरामार भाऊची समाधी पोन्ने सचिवालया कडेन आनी पर्वरी विधानसभा भवना कडचे भाऊचे पुतळ्या कडेन भाऊक आर्गां ओंपपाच्यो कार्यावळी जाल्यो. घेऊ एक विराम.